19 मेच्यान मडगावच्या होली स्पिरिट चर्चीच्या फेस्ताक सुरवात जातली। या फाटभुंयेर मंगळारा मडगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यान हेर सरकारी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका घेतली। फेस्ताच्या फेरयेक घालपी स्टॉल उबारपा विशीं येवजण्यो आंखल्यो। फेस्ता खातीर उबारपी स्टॉलां खातीर फी मातशी वाडयली अशी माहिती मडगाव पालिकेचो मुख्याधिकारी गौरीश शंकवाळकर हांणी दिल्या। आता 19 तारखेच्यान होली स्पिरिट चर्च आसा, होली स्पिरिट फिस्ट आसा हांगासर। ते ताका आमची म्युनिसिपालिटीची वर्ष पद्दती प्रमाणे फेरी लागता। आता 2015 एक ऑनरेबल हायकोर्टाचे जजमेंट आयिल्लो, तातूंत तांच्यांनी भरपूर गायडलायन्स घाल्ल्यो की फेरी जर तर घालता जाल्यार ती कशी घालपाची, तातूंत कितली स्टॉलां आसपाची आनी प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे म्हणजे पुलीस, फायर सर्वीस, ट्रॅफिक, FDA, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय हांचे सगळ्यांची जबाबदारी कितें हें तांच्यांनी सारकें स्पेसिफिकली घाल्लें। ताका लागून आज हांवें सगळ्यांक आपोवन तांकां हांवें मिटींग घेतलें आनी हो जजमेंट आसा तो तांच्या नजरेक हाडला की बाबा ह्या जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी घालूंक जाय। तातूंत तांच्यांनी सांगिल्लें की फेरी आसा ती मॅक्झिमम शूड बी फॉर 7 days आनी 7 दिसांनी ती काडपाची म्हणून। ते सगळ्यो गोश्टी हांवें तांकां सांगल्या आनी त्या प्रमाणे हांवें तांचे कडेन सांगलां की बाबा हाज्या प्रमाणे जजमेंटा प्रमाणे आमकां ही फेरी आसा ती ह्या फावटी घालून ते बऱ्या भशेन आमकां ते फेस्त हें करूंक जाय। किती जजमेंट आहा तो जजमेंट जो आसा तो ग्रीन गोवा फाउंडेशनान तेन्ना ते रीट पिटिशन घालें 2010। ताजेर 2015 तांच्यांनी एक डिटेल जजमेंट दिला, तुमकां जाल्यार कॉपी व्हरा तुमी, आनी तातूंत तांच्यांनी कशें कितें आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी हे केले, डिस्कस केले। स्टॉला खातीर कितें रेट फायनल केला? ना आतां ते गेले फावटी आशिल्ली न्ही ती आमी ना ते ठरयतले आमी कितले फायनल करपाचे, कितले वाडोवपाचे, थोडे वाडोवपाचे आसतात। स्टॉल कितले आसता? मॅक्झिमम 400।